न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खंयच्यो घडामोडी घडल्यात हे विशीं आमचे रिपोर्टर्स तशेंच सब एडिटर्स आनी अँकर्सां कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। मोती दोंगराच्या बाबतीत थळावो आमदार दिगंबर कामतीन एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला। जो मेरेन आपूण उबो आसा तो मेरेन मोती दोंगराक हात लावपाची कोणाची हिंमत ना अशे तरेचे स्टेटमेंट दिगंबर कामतीन केल्ले आसा। आयज मोती दोंगरार एक कार्यावळीत दिगंबर कामत उलयतलो। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। तर ही बातमी मुजरत तुमी 7 वरांचेर विस्तारान पळयात। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल बांदून आतां खुबशीं वर्सां जाल्लीं आसा, मात ह्या हॉस्पिटलान जी गरजेचे सोय सुविधा ज्यो आसात त्यो उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो यत्न चालू आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। तशेंच तांणी आयज ते मोती दोंगराचेर आयुश्मान आरोग्य मंदिराचें उक्तावण करपाक गेल्ले त्या वेळार तांणी आनीक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। ती म्हळ्यार ह्या जे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल आसा थंय आतां नर्सिंग कॉलेज जातली बेगीनूच आनी हाची प्रक्रिया जी आसा ती निमण्या पावण्याचेर पाविल्ली आसा अशी तांणी म्हायती ह्या वेळार दिल्ली आसा। ही बातमी तुमकां सविस्तर आमच्या सगळ्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे दिवचलच्या भायलीपेट वाठारांत एका बंद घरात चोरयेची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली आसा। तर घरात कोण नाशिल्ल्याची संद साधून चोरान भितर घुसून सुमार 1 लाखाची वस्तू फारायल्ल्यो आसा। हे विशींचो पुलीस दिवचल पुलीस जे आसा ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। गोंयांत सद्या गरमीचें प्रमाण आहा तें भरपूर प्रमाणान वाडलां आनी हाकाच लागून IMDन येलो अलर्ट जारी केला की हीट वेव येवपाची शक्यताय आसा। ती म्हळ्यार आयज आनी फाल्यां हीट वेव येवपाची शक्यताय आसा अशे तरेची अशी IMDन ताका लागून येलो अलर्ट जारी केला। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार येरादारी खात्यान फाटल्या 2 दीस पयलीं जे पब्लीक नोटीस जारी केली की रेंट कॅबवाल्यांनी विमानतळार आनी रेल्वे स्टेशनार अशे भौतीक सुवाते वयल्यान भाड्याची कॅब तांकां दिवपाक मेळचे ना अशे तरेची नोटीस जारी केल्ली। ह्या नोटीसीक लागून आयज उत्तर गोंयचे जे रेंट कॅब असोसिएशनान आयज येरादारी खात्याच्या उपसंचालकाची भेट घेतली आनी तांकां निवेदन दिलें आनी हे जे नोटीस आहा ती 8 दिसां भितर फाटी घेवची अशी मागणी केली। आनी जर नोटीस ती फाटी घेतली ना जाल्यार कायदो हातान घेतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली आसा। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। फुडें वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। गोंयांत कोंकणी ही राजभास जाल्यार मराठी सहराजभास आसून दोनूय भाशांचो समान वापर जाता। ह्या दोनूय भाशांक म्हत्व आसा आनी हातूंत कसलोच वाद नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां। गोंयांत भायल्या लोकांचो वाडटो आंकडो लक्षांत घेवन सरकारी नोकरी खातीर कोंकणी सक्तीची करपाचो निर्णय घेतला। हातूंत मराठी कडेन कसलेंच दुर्लक्ष केल्लें ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांखळी जाल्ल्या एका कार्यक्रमा वेळार सांगिल्लें आसा। तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार पणजे शारांत लायटीच्या खांब्यार आशिल्ले बेकायदेशीर केबल वीज खात्यान कातरपाची सध्या मोहीम चालू केल्या। उच्च न्यायालयान दिल्या आदेशा प्रमाण आज वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टी हांणी ही मोहीम हातांत घेतली। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवंक मेळटल्यो। कोंकणी ही राजभास जाल्यार मराठी ही सहराज्यभास अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणिल्लें आसा आनी हातूंत कसलोच वाद ना। दोनूय भासांक समान दर्जो आसा अशें तांणी म्हणिल्लें आसा। सांखळे एका कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान हे विशीं उलोवप केलें। फुडें आमी वचूया आमचो न्यूज अँकर गौरीशा कडेन।
तुया हांगासर गोवा एंटीबायोटिक्स ह्या फार्मास्युटिकल कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आयज आंदोलन केलें. तांकां खंय वेळच्या वेळार पगार मेळना, त्याच बरोबर कंपनीच्यो ज्यो हेर सुविधा आसता त्यो तांकां केन्ना मेळाच ना अशें म्हणून ह्या कर्मचाऱ्यांनी फार्मास्युटिकल सुमार तितून दादला तशेंच बायले धरून 120 जाणांचो आस्पाव आसा. जेन्ना तेंच्यांनी हें आंदोलन केलें तेन्ना गोवा फोडाचो फुडारी दिपक कालांगुटकार हांच्यांनी ताका तेंको दर्शयलो आनी ते जेन्ना कंपनीच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवपाक गेले तेन्ना जे भितून गेले HR किंवा आनीक अधिकारी जे आसात तेंच्या कडेन जेन्ना तेंच्यांनी उलोवप केलें दिपक कालांगुटकर हाणें तेन्ना अशें तेंच्यांनी अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगलें की ह्या कर्मचाऱ्यांक आमी पयलींच आमच्या फायनान्स जें कितें आसा त्याच्या कमतरते बद्दल पयलींच तांकां कल्पना दिल्लेली आसा आनी हे सगळें तांचें आयकून घेतले उपरांत जेन्ना दिपक कालांगुटकर भायर आयले तेन्ना तांच्यांनी ह्या कर्मचाऱ्यांक त्या कंपनीच्या कामगारांक सांगलें की बाबा कंपनी जी आसा ती तुमकां धरून योग्य ते निर्णय म्हणजे तितकी गंभीर ना तुमच्या बद्दल, सो आमकां एक तर आतां आंदोलन हें फुडें व्हरचें पडटलें, रस्त्यार देंवचें पडटलें किंवा जर ती कंपनी आयकाच ना जाल्यार आमी विधानसभेत हो प्रश्न मांडटले म्हणून दिपक कालांगुटकर ह्या गोवा फोर्डाच्या फुडाऱ्यान त्या कामगारांक आश्वासन दिलेलें आसा. दुसरी बातमी अशी आसा ती म्हटल्यार फेब्रुवारीच्या 21 तारखेक जी अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली ती म्हटल्यार मांद्रे हांगासर एका जाणट्या बायलेचेर मॅरी फर्नांडीस ह्या बायलेचेर एका दिल्लीकारान गाडी घातली. कुत्र्या वयल्यान एक वाद जो निर्माण जाल्लो ताच्या वयल्यान सामकें हें प्रकरण सामकें हत्ये पर्यंत पावलें आनी एक दुखद घटना जेन्ना ही घडली तेन्ना काल राती ह्या दिल्लीकाराक तेचें नांव दीपन बत्रा अशें आसा जेन्ना पुलिसांनी ताका पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो मांद्रे हांगासर तेन्ना ह्या गांवच्या लोकांनी ताका पळयलो की ताका खूब स्पेशल ट्रिटमेंट दिलो गेलो वता. म्हटल्यार ताका AC खाजगी गाडयेन म्हणजे पुलिसांच्या हरशीं ते रोबोट गाडयेन घालून हाडटा ताच्या ऐवजी ताका खाजगी AC गाडयेन हाडलो म्हणून हे लोक जे आसा ते सामके तिडकले आनी ते म्हणपाक लागले की पुलीस स्टेशन जें आसा म्हणजे हालींच नवें हे पुलीस स्टेशन तेंच्यांनी बांदिल्लें आसा जाल्यार हें पुलीस स्टेशन आमच्या थळाव्यां खातीर आसा की भायल्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर आसा म्हणून ते सामके बेजार जाले आनी ते आतां सगळे गांवकार जे आसा ते एकवटान येयला आनी ह्या जाणटे बायलेक बाबडे ते न्याय दिवपा खातीर फुडें सरले. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो अपडेट्स आनीकूय हेर बातम्यो पळोवपा खातीर 7 वरांचेर आमचें गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव समिधा कुंकळकार. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.